वर्णी हांव तुका राया संसाराच्या केलो तो तुजो वैभव गायता तुका हर एकची वाकरता महिमा सूर्य चंद्रेन दोंगो तुमून करपे सागो. ह्या मिसाचे ते हे पोरी आसात. क्लरिसा नियोला पिंटो ताच्या 20व्या जल्मा दिसा अर्गा मेस्तिता. जेडन डेनिस ताच्या जल्मा दिसा अर्गा मेस्तिता. एरविन प्रीतम डिसूजा हाच्या जल्मा दिसा एडविन आनी कुटुंब अर्गा मेस्तिता. रेमन डिसूजा हाच्या जल्मा दिसा सिल्विया सीनी मर्विन आनी सॅम डिसूजा अर्गा मेस्तितात. तशेंच अर्गां जावं मेस्तितात आल्फी थॉमस, प्रवीण आनी फ्लाविया डिसूजा, शरल डेसा आनी कुटुंब. प्रत्येकेर तपासत जॉन रॉय ब्राक्स, प्रदीप आनी दीक्षिता. पुलगतींतल्या सर आत्म्याक योहन्ने फ्रँक. कुटुंबांत अंतरल्या सर्व आत्म्याक एलिझा रोज आनी कुटुंब. तारानाथ हाज्या आत्म्याक दीक्षिता डिकुन्ना. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त तई भोवमगाळ भाव भयणीनो, दुडवाशी आशा जिवीत नाश करता आनी आपणाक स्पर्की करता म्हूण आयची देवस्तुती आमकां शिकयता. वांजेलान जुदास जेजूक विकृत करूंक रुपयाची 30 नाणी मेस्ताना पयल्या वसपांत इसाया प्रवादी नितीवंत मनशाक देव केदीन सोन घालिना म्हूण शिकयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेत आसतना मनशाच्या की दुडोस चड मोग करिनासतना रावंक जाय जाल्ली कृपा मग घ्या. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सरून सांगता, मोनाची जोड लावसारून वायट धरून हरेपर्यंत सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. मुमचो अपराध मुमचो व्हड अपराध ह्या सगळ्या संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची गावत करूं आनी आमची सगळीं पथकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुज्या अगणित जानवायाच्या आनी मोगाच्या ह्या येवजणे पसत आमी तुका दिनवासता आनी ताज्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या आस्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकल्ल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक
सर्वेस्पर देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपरटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजें काडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार राबूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव कुणया मुखार म्हूण कोण तर रायत? देवाचें उतर हें, तुजें उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांदी. तुझे उदंड दयेन म्हाका आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांदी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायच्या गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केण्टेल्याचो केबडायो म्हजेर पडत आसात. तुजें उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांदी. केबडायांनी शिंदला म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोश. कोण तरी दया करीत काय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानांत घालो खोडू बोड. हांव ताणेलो आनी म्हज्या पिबनांत घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांदी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाकनतलो, अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोशतलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्यान रुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांदी. नमन तुका आमच्या राया, तू एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजकाचो गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका धरून दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फूग नातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा श्रीस जेजूशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काच्या जेवण तयार करजे म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फलान ह्या मनशा सरशी वसा
आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागी पावला, हांव म्हज्या शिसा सांगाता तुज्या घरा पस्काचें परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शीस आंकांतले आनी एकलोच हांव वेतो सोम्या अशें विचार लागलो. ताणें तांकां जाप दिन म्हणलें, जाणें म्हज्या सांगाता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पोतू पळयत पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत मनशा पोत पराधीन जाता ताका हाय कटा कटा. जल्मोकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हणलें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो जुआंचो मातेवाचो अध्याय 26 अध्याय आनी 24 वळ. जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतालो ताजी बिरमत ताणें जल्मोंकूच नातलें जाल्यार कितलें ताका बरें जातें. अशें जेजू म्हणटना कसलीं भोगणां कसलीं भावना जेजूच्या काळजांत उपजाली. निराशेची, रागाची, देदेस्परार जाल्ली ना, खणवळ्याची, बिरमोतेची, खंतीची. ह्या विशयांत हांव नियाळ करतना आनी सबार बायबलाचे विवरण वाचतना 3 पॉयंट म्हाका दिसले. पयलो, फ्रॉम डे 1 संबंध जेजू मदें आनी जुदासा मदें मोगाचो. जुआंव म्हणटा जेजूक आदी फुडेंच हें खबर आसली, हें कळीत आसलें. 4 इवांजेलिस्ट सांगतात, निमाण्या जेवणा वेळार जेजून म्हाका पराधीन करतलो एकलो म्हूण सांगलें. पूण जेजून ताका सांबाळलो. मेनली ताजी आयडेंटिटी राखून व्हेली. तुमी वाचलां वांजेलांत, तो वेतना तांणी चिंतलें तो कांय फेस्ताचें कितें मोला काडूंक वेता, नाजाल्यार दुर्बळ्यांक कितें घेवंक वेता म्हूण सगळ्या अपोस्तलांनी चिंतलें. जेजून ताजी गौरव, ताजी आयडेंटिटी राखून व्हेली. दुसरो पॉयंट, जेजू तो ताका नेगार करून घेतना आमीचे आत क्विद वेनिस्ती म्हूण विचारलें. जेरोमाचें वाल्गेट ट्रान्सलेशन. अशें म्हळ्यार समा भाशांतर केल्यार म्हज्या इश्टा कित्या तूं आयलय सायबा. आमीचे आत क्विद वेनिस्ती, म्हज्या इश्टा तूं कित्या आयलोय. जेजून सगळ्या वांजेलांत दोगांकच इश्ट म्हूण आपयलां. एक जुआंव 11:11, आमचो इश्ट लाजर. म्हजो इश्ट म्हणूंक ना, आमचो इश्ट लाजर. जेजून पेद्रूकी इश्ट म्हूण आपोवंक ना, जुआंवकी इश्ट म्हूण आपोवंक ना, पूण जुदासाक म्हज्या इश्टा म्हूण आपयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, बरवसो जुदासाचेर जेजूक बरवसो आसलो निमाणी घडी पर्यंत. आय विल नेवर गिव अप ऑन जुडस. तिसरे 27 अध्याय मातेवाचो
वळ 3 ते 5 जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें म्हूण आयकून जुदास कळवळ्ळो, मस्त खंत जाली. परतून सांत जेरोमाचें ट्रान्सलेशन पेनिटेन्सिया दुक्तूस म्हळ्यार पाताक तो रडलो, हांवें कित्याक केलें म्हूण सुरसुरलो, आनी हांवें पाप आदारलें, निराप्रदिरगत हांवें विकृत केलें म्हूण त्या प्रधान याजकांक आनी मातबाऱ्यांक सांगतना कितें जालें तुमी जाणात. रॉंग पीपल रॉंग प्लेस. पूण हांवें चिंतचे प्रमाणे आनी सबारांनी सांगचे प्रमाणे निमाण्या घडये तो गळपास अर्नातना जेजू उडास कर म्हजो, तूं तुज्या राजांत रिगतना त्या सोरान म्हणलें मात्र न्ही, जुदासांनी म्हणलें जावयेत म्हूण सबार बरयणार सांगतात. आनी जेजून ताका लास्ट मिनीट सिग्निफिकंट इंटरव्हेन्शन करून ताका साल्वार केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार वर्सां आदीं, सुमार 21-22 वर्सां आदीं मिरा रोडांत घडली गजाल ही. एकली आयली, फादर म्हाका बेन दिसता फादर, म्हजी धूव जीव घात करता म्हणटा. कित्या फादर, तोडवंक जायनासतना हांवें तिका सांगून सोडलें. हर एक दीस फादर ती लेट येता घरा, पार्टी आनी मीस ना, कुमसार ना, कुमगार ना, तें तूं कर, म्हाका नाका म्हणटा. आनी एक दीस असलें जिवीत ताजें पळोवन हांवें सांगून सोडलें, म्हज्या दुवे तूं जल्मोंक नातलें जाल्यार बरें आसलें. फादर आतां तें म्हणटा हांव जीवघात करतां. दोगांयकी आपयले, कावन्सलींग करून ल्हानशी एक हिलींग करणी तांणी केली. आवयन दिंबी घाली. दुवेक हांवें सांगलें तिच्या माथ्यार हात दवर, मम्मी म्हाका दुखलां वय, हांव तुका काळजांतान बोगसितां. उपरांत चेडवान दिंबी घाली आनी आवयन चेडवाक बोगसिलें. सगळें तुवें केल्लें, तुजें तें जिवीत हांव काळजांतान तुका बोगसितां. दोगांय उबी रावलीं आनी एकामेका वेंग मारली. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिजे दोग पूत खंय भायल्या गांवांत आसात, तिका पळोवंक नात ते. तिजी एकली धूव इंडियांतूच खंय लखनौ खंय आसा, तिका पळोवंक नात. तिका पळोवंक आसा. ही धूव आपल्या घोवा सांगता, भुरग्यां सांगता, आज तिजी सेवा साकरी करता. आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचें मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो गोड संभ्रमून आमी तुका भेटयता. ही देणी दयेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खाळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक देवाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो ताज्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें थारण ताणें केलें ही वर्ती घडितां सोडवणेची भक्तीन आमी संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरीन तुका वाखणतात सरकार तांच्या वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्ग आनी संसार पदाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नामी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोनावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वनाला आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता सरेस्परा आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर आमचो 19 वर्सां फादर जोझफ ताजी मम्मी आज राती 1 वरार सरली तिजे पासून ती मागया तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त तुजे दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माया सांगाती भगवान जुजे तिजो पोती भगवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक जेजून आमकां देवाक बाप म्हणून आपोवंक शिकयलां केन्नाच आमी आमचो बरवसो सांचो न्हय आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुज्या राज्याचो तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तशीच संवसारांत आसा आमचे दिवस आनी आमी आमचे चेडले आमकां तशें आमची बदकां बोस आनी आमकां आडले पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरस्परासर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक तुवें शांती दिली आमकांय दी सुम्या तुजी शांती तुजें हिलींग तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं माया मोगो सगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो जेजू आमचो अखेर पर्यंत मोग करचो ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन Good
प्रार्थुया. सर पदवेधरा आमच्या विश्वासी देवा, आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचे मरण, कश्ट आनी जिवनपण परगडता. ह्या ताज्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण भावार्थान आमी सत म्हणटा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सरस्पव तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जय दुर्गा सर्वोंदारा, जय दुर्गा कृष्णा जेसूच्या, जय दुर्गा सर्वोंदारा, जय दुर्गा कृष्णा जेसूच्या. मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालचय मनशांचे, सदां सगळ्यांचे. जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कृष्णा जेसूच्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.